Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bom मोगाच्यानो आम्ही पवित्र ज्ञानविषयांचं बार शिकवणं ऐकले असा. आज एक गरजेची शिकवणं पवित्र ज्ञानविषयांचं आज आम्ही ऐकाया. ही शिकवणं बघ्यान जुद देवा जेजूचो अपोस्तल त्याचे एकच पत्र असते, तो एकच अध्याय असतो. त्याच्या पत्राच्या 19th वर्स 19 वचनात बघ्यान जुद असं सांगता. कोणेंत तिके ट्रान्सलेशन दुसऱ्यांचं असा, पण इंग्लिश सबार इंग्लिश वर्जन्स कंपेअर केले ते असे असा. Worldly people who do not have the spirit. संसारी मनीस, संसारात लब्धले मनीस तांचे थंय पवित्रत्व ना म्हणणे अशें ते उतार इंग्लिशांत आसा. कोंकणीन तिके आयकल्यार तुमी तितके व्यत्यास आसा. हे मनीस तंड पंगड करतले. हे मनीस तंड पंगड करतले आपल्या सैमिक ओढण्याप्रमाणे, आपल्या सैमिक ओढण्याप्रमाणे चलतले आणि आत्मिक समजणी नसताना, आणि आत्मिक समजणी नसताना जियेतले. पळय हांगा आत्मिक समजणी नसताना जियेतले. स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडिंग म्हणून त्या लेखात. पण तशें म्हण इंग्लिशांत मस्त हे मस्त वर्शन्स पळयले. NIV जावं, NLT जावं, ESV जावं, KJV जावं, अशें सगळ्या पळयले. हर एकांती सेम उतार आसा. वर्ल्डली पीपल हॅव नो होली स्पिरीट. तर आमकां ही शिकवणाचेर आमी हें करचें जाल्यार जेजू सयत वय संवसारी मनशांक पवित्रत्व ना म्हणले पवित्रत्वाक ते स्विकार करूंक शकना म्हणटा. बये तितकेशे वाच जो आमचो वांजेल 14वा अध्याय 17वें वचन. तोच तो स्वताचो आत्मो, तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना. संसार ताका घेवंक शकना. कित्याक संसार ताका पळयना, कित्याक संसार ताका पळयना, ताका वळखायना. ताका वळखायना. पळया मुगाचें न्हय आज जेजून सांगचे, तुम्ही संसाराचे जाल्यार संसाराची आशा कुशालकाय तुम्ही लभ जाल्ले मनीस जाल्यार संसारी पंदवण्या प्रकार तुम्ही जियेतात जाल्यार तुम्ही पवित्रत्म्याक वळखायनात, पवित्रत्म्याक आयकूंक आयकनात, पवित्रत्म्याक तुम्ही स्वीकार करूंक शकनात. जेजून सरळ उतरान सांगिल्लें आसा. आमकां देखूनच जाकोबाच्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 4थ्या वचनांत अशें आयकूंक मेळटा. अविश्वासांनो या संसाराची इश्टागत, या संसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून, देवाचे दुस्मान जावचे. संसार आनी पवित्रत्व सांगता म्हणून साध्य ना. रक्तमासाचे वंदवणे आम्ही ऐकला. रक्तमासाचे वंदवणे आणि पवित्रत्म्याचो एक संबंध असून साध्य ना. ते एकामेका जुजतात. आम्ही ऐकला. तसेच बघ्यान जो हांव आपल्या पहिल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायाच्या 15 आणि 16 वचनांत अशें सांगता. या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तू तुम्ही भुला नाका. जो कोण संसाराचो मोग करता, ताचे थंय बापाचो मोग ना. बापाचो मोग ना म्हळ्यार आमी पवित्रत्म्यान भरूंक साध्य ना. वय म्हाका पवित्रत्व आमकां आसचें कशें. भगवान जो हांवूय म्हणटा तशें जूद म्हणटा संसारी मनशांत पवित्रत्व आसना म्हणटा. भगवान जो हांव कितें म्हणटा ताच्या पहिल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 24 वचनांत आमी आयकल्यार 1 John chapter 3 verse 24. ताचे उपादेश पाळतले सक्कड
ताचे थंय जियेतात हा आणि तो तांचे थंय जियेतात. हा मुखार ताणे आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यावरवी आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यावरवी देव आमचे थंय जियेता देव म्हणून आमचे थंय जियेता म्हणून आमी जाणा. आम्ही जाणा. म्हणाले पवित्र आत्मा आमचे थंय आल्यार मात्र हांव क्रिस्ताचो. पवित्र आत्मा म्हणजे थंय ना जाल्यार हांव क्रिस्ताचो जावंक शकना. तशें त्या देखून पवित्र आत्मो आमकां भोव गरजेचो मोगाचो न्हू. पवित्र आत्म्या बगार आमी आमचे क्रिस्तांव जिवीत सारकें जावंक शकना. त्या देखून आमी पवित्र आत्मो कितलो मुख्य आमच्या सर्वस्वा खातीर. आमच्या आत्म्याचे सर्वस्व जायचे जाल्यार पवित्र आत्मो भोव मुख्य आमकां. हे आमी सबारपटी जाणा जायना. पळया मोगाचो न्हू, आतां हे सांगता आसतना कितें सांगताय ब्रदर, हांव सदांच मिसाक वता, सदांच कुंभार शेवता, आतां डिवायन मर्सी 3 वरां रावन चुकयना, सांजेर खूब म्हाजो तियेर्स आमी सांगाता मेळून म्हणटा. तशें आसतना हांव म्हजे हे शेजारी आमचे क्रिस्ती भाव भयणी तांचे कितके बरोच म्हणत आनी देव म्हाका जेजू खातीर म्हजी पातकां बक्षितलो आनी हांव सर्गार वेतलो. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, हें जावन सेल्फ रायटियसनेस एक वाटेन, आनीक वाटेन म्हज्या बऱ्या करण्याचेर हांव अंदून आसा म्हण जालें. म्हज्या हांवें भाग घेवची मिसां, हांवें मनचे खारकुतीचे तेर्स जावं, हांवें मनचे मोरयेचे तेर्स जावं, ताचेर हांव अंदून आसा, न्ही जेजूच्या सॅक्रिफिसाचेर. बरें मोगाचें न्हू, आमकां बचाव करचे केवळ जेजूचो सॅक्रिफिस आनी त्या सॅक्रिफिसाचेर आमी भावार्थ दवरलेल्या वरवीं मात्र आमकां नितीवानपण फळोवचें, आमची बचावी जावची. हेर खंयच्याय वरवीं न्हय. कित्याक आमी आमच्या करण्या वरवीं बचाव जावचे जाल्यार जेजूचें क्रुसा मरण व्यर्थ म्हण जालें न्ही, व्यर्थ म्हण जालें न्ही. देखूनच भगवान पाऊल आमकां गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 16व्या वचनांत अशें सांगता. तरी पण नियमशास्त्र पाळून नाही, नियमशास्त्र पाळून नाही, बगार जेजू ख्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मनीस नीतिवान जाता म्हणून आमी जाणा. आमकां नीतिवंत करचें खंयचें, जेजूचे क्रुसा मरण हांवें स्वीकार करून जेजूच्या क्रुसा मरणाचेर संपूर्ण विश्वास धरून म्हज्या खंयच्याच बऱ्यापणा वरवीं न्हय, बघा जेजूच्या त्या सॅक्रिफिसाक लागून हांव सलवार जाता, म्हजी सोडवण जाता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत भगवान पाऊल 3 अध्यायांत 25 वचनांत अशें सांगता. पळय आयकया. ताच्या रक्ताचे वरवणे मारिफात, जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताचे वरवणे मारिफात ताचेर भावार्थ दवरतेल्यांच्या पळया, जेजूचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय. जेजून केल्ल्या त्या सॅक्रिफिसाचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय. जेजून वरयल्ल्या रक्ताचेर आमी तो भावार्थ दवरूंक जाय. न्हय आमच्या हांव मिसाक वता, हांव सदांच कुंभार शेवता, न्हय हांव सदांच दैवीक खाकुतीचे तेर्स म्हणटा, हांव मोरयेचे तेर्स म्हणटा, देखून हांव सिदा सर्गार वेता. भोव चूक समजणी मोगाचें न्हू, भोव चूक समजणी. जेजू क्रिस्ताचेर हांवें भावार्थ दवरलेल्या वरवीं म्हजें बचाव जाता. सांत पाऊल आमकां
अशें सांगता गलातियरांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 21 वचनांत अशें सांगता, जर तर हांवें म्हज्या बऱ्या करण्यांक लागून हांवें बचावलें जाल्यार जेजू क्रिस्ताचें कुर्सा मरण व्यर्थ म्हण जालें. बाय तिके वाच, देवाची कृपा इन्कार करूंक देवाची कृपा इन्कार करूंक हांव तयार ना. हांव तयार ना. कित्याक जर नियमशास्त्रा मारिफात जर हांवें करच्यो भक्तीच्या करण्या मारिफात मनीस नितीवन जाता, हांव नितीवन जाता जाल्यार तर ख्रिस्त मेलो तें व्यर्थ म्हण जालें. क्रिस्त मेलो, क्रिस्ताचें कुर्सा मरण सॅक्रिफायस वारयल्या रगत व्यर्थ म्हण जालें न्ही गे. मोगाचें न्हू, आमी बचावलोचे आमची सोडवण करताय म्हणल्यार आमी जाणा जायचे. त्याच करून म्हज्या आत्म्याचे सर्वस्व केवळ हांव पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार मात्र, जर तर म्हजें तें पवित्र आत्मो ना हांव बचाव जावंक शकना. हांव बचाव जावंक शकना. पवित्र आत्मो आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें. पळया, जर तर म्हजें तें पवित्र आत्मो ना, आमी कोणी क्रिस्त भावार्थी असून पुरो मोगाचें न्हू, पवित्र आत्मो जर तर ना म्हजे थंय हांव क्रिस्ताचो न्हय म्हणटा. भगवान पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 9व्या वचनांत, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 9, देवाचो पवित्र आत्मो देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार, तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्त मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे बगार पवित्र नाही, बगार पवित्र आत्म्याचे खुशे प्रमाणे जियेता आणि जाचे थंय ऐकाय. आता हे मुख्य. आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना, क्रिस्ताचो नाही. तो क्रिस्ताचो नाही. म्हाका एक क्रिस्तांव नांव दवरलां आसूंक पुरो, फ्रांसीस आसूंक पुरो, एंटनी आसूंक पुरो, जेम्स आसूंक पुरो, पीटर आसूंक पुरो, या तेरेसा, लिटल फ्लावर ऑफ जीसस तेरेज, अशीं क्रिस्ती नांवां आमचीं आसूंक पुरो. ती नांवां आमकां क्रिस्ताची करनात. जर तर म्हजे थंय पवित्र आत्मो ना जाल्यार हांव जेजूचो क्रिस्ताचो न्हय. पावल सरळ उतरान सांगता. भगवान जो हांव आपल्या पत्रांत वाचलें आमी आयकलें पहिल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायाच्या 24 वचनांत कितें म्हणटा आसा भगवान जो हांव, देवान आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्याक बारीक देव आमच्या थंय जियेता. आमी म्हणूंक पुरो, आमी सिंग करतो न्हय, जेजू म्हजे थंय जियेता, आमी एक जाल्या म्हणूंक पुरो. पूण जेजू म्हजे थंय कसो जियेता? आपल्या आत्म्याद्वारे. जर तर पवित्र आत्मो म्हजे थंय ना, म्हजे थंय जेजू ना. म्हजे थंय जेजू ना, म्हजे थंय देव बाप ना. मोगाचें न्हू, हें सत्य आमी सारकें समजून घेवचें. पळया मोगाचें न्हू, पवित्र आत्मो आमकां देवा बापान जेजू खातीर, जेजूच्या सॅक्रिफायसाक लागून दिवन अशें वर्तें देणें. हे देणें मनशाक पवित्र आत्मो आमकां दिवच्या मारिफात देव बाप हांव आनी तुमी बापाची भुरगीं पूत दुवो म्हणली मोल आमचेर घालता, सील. Holy Spirit is the pledge. Holy Spirit is the guarantee. पवित्र आत्मो आमकां जावन आसा, हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव, म्हाका सर्गींच्या राज्याची खात्री आसा. पळया, एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत भगवान पावल पहिल्या अध्यायांत 14व्या वचनांत अशें सांगता, आपले मुणकन घेतलेल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणे आपल्या परजेक म्हणून तयार केल्लें दायज आमकां लागतलें म्हणून पवित्र आत्मोच मुंगड देणें कशें दिलां. आमकां
देणे जाऊन दिला. कशें? मुंगट देणे. मुंगट देणे जाऊन दिला. ते खात्री जावन आसा. मुखार बे तोच देवाची प्रतिज्ञा. तोच देवाची प्रतिज्ञा प्लेज. देखून देवाच्या महिमेक स्तुती पळय पवित्रत्व आमकां देवान दिवनसचे आमी ताची म्हणले. जेजू जाल्यार म्हज्या हिंडाच्यो शेळयो, म्हजे बकरे, म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा, वय की नाही? आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां तांच्या नांवान आपयता म्हणटा जेजू. जेजू आमकां हर एकल्यांक नांवान वळखता. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 3. म्हाका राखवालदार काडटा, बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो कर, तांकां तो भायर काडटा. पळय मोगाचो न्हू, जेजू आमकां ताचे बोकरे म्हणून आपयता, आमकां आमच्या नांवान आपयता. आमचेर कसो सोनार त्या भांगाराचेर 18 कॅरेट, 22 कॅरेट, 24 कॅरेट प्युअर गोल्ड हॉलमार्क असता. तशें देव आमकां आमी ताची म्हणली सील घालता. आमचेर सील घालता. सील कितें लावन आसा? पवित्रत्व. 2 कोरिंथ्यांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 22 वचन. तिका ऐकया. आमचेर आपली मोर मारल्या, आमचेर आपले मोर मारल्या, सील घाल्या. आणि आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्यांची जामिनी कसो? देण्यांची जामिनी म्हळ्यार गॅरंटी. पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांनी घाला. पवित्रत्व आमच्या आत्म्यांनी घाला. ताचे कितके पयले ते ताणें आमकां ते लायला. ही हॅज अनॉइंटेड अस. आमकां मागला आनी आमकां पवित्रत्व देवान आमचे खातीर कितें पुरा जोडून दवरला, कितें पुरा देव आमकां दिवचें आसा, ताची जामिनी, ताची गॅरंटी, ताची श्युरिटी जावन पवित्रत्व दिला. जर तर पवित्रत्व म्हणजे थंय ना जाल्यार हांव जेजूचो न्हय. आमी चूक समजून तसो मोगाचो न्हू. आमी जेजूचे म्हणूंक आमकां जायना. पळयान म्हणून सांगचे जाल्यार पवित्रत्व ना जाल्यार हांव जेजूचो न्हय. हांव जेजूचो न्हय जाल्यार म्हाका पातकांचे बोगसाणें ना. जर तर म्हाका पातकांचे बोगसाणें ना, म्हाका देवा सोवें राजी संधान जावना, शांती समाधान ना. जर तर म्हाका देवा बापा सोय राजी संधान जावना, म्हजें पाताक बोगसूंक ना, हांव म्हाका सर्गींचे जेजून सबार कुडां आसात म्हण म्हजें कुडख्यांचें. पळया जर तर तुमी एक जागो काण घेतात, एक फ्लॅट काण घेतात, एक घर काण घेतात, ताका तुमी काण गेल्ले एक दस्तावेज उरता, टायटल डीड उरता. हें घर अलाचें आसलें पयलें, तें आतां हाणें मोलाक घेतलां हाचें. तुमचें नांव त्या हक्क पत्रान दाखल जाता. एक दस्तावेज तुमकां मेळटा. म्युनिसिपालिटीन त्या घरचे नांवार पयल्याच्या ओनराचें नांव बदलून तुमचें येता. आनी अशें एक दस्तावेज, एक हक्कपत्र आसता. तशेंच हांव आनी तुमी सर्गींची नागरीक. आनी आमकां थंय जेजून वरती कुडान तयार करून दवरल्यान. खंयचें म्हजें कूड? म्हजें टायटल डीड खंयचें? पवित्रत्व जावन आसा म्हजें टायटल डीड. म्हाका खात्री मुंगट देणें जामिनी भशेन जावन दिलां. म्हाका खात्री जावन सर्गींच्या राज्याक वचूंक पवित्रत्व जेजून जोडून दिलां. पवित्रत्व ना जाल्यार म्हजें तें जेजू ना. जेजू ना जाल्यार म्हजें पातकांचें बोगसाणें ना. म्हजें पातकांचें बोगसाणें ना जाल्यार म्हाका बापा सोय राजी संधान जावना. म्हाका बापा सोय समाधान ना. म्हाका समाधान ना जाल्यार म्हाका सर्गांच्या म्हज्या त्या कुडाक रावल्याराक म्हाका टायटल डीड ना, दस्तावेज ना, हक्कपत्र ना. हक्कपत्र ना जाल्यार हांव सर्गींच्या राज्या भितर सरूंक शकना.
मोगाच्यानो पवित्रत्व आमकां तितलो गरजेचो. जर ते पवित्रत्व ना जाल्यार आमी आमचे सोमोर्त आमी जिवचे क्रिस्ती जिवीत जेजून सांगलेल्या बरी मातयेच्या 7व्या अध्यायान 26 वचनांत त्या रेल्वेर घर बांदिल्ल्या हेड्डा बरी. पळया, हवामान बरो आसतना, हवामान म्हळ्यार बरो आसतना वारें वादळ ना, लारां मारूंक ना, आवड येवना, त्या वेळार बरें सूर्य बरें दिसूंक पुरो तें घर. हय, हें आमचें जिवीत, आमचें जिवीत. कितें जालां, म्हाका ती लारां मारतात, तें वारें वादळ येता आनी आवड येता आनी त्या घराक म्हज्या जिविताक मारता. पळया, चिंतून पळया, बरें जाता तसो, सगळें बरें आसा, हर एक बऱ्या तरान जाता तसा, हांव बरो आसा, सुरक्षीत. पळय, सडन जावन बायल म्हणटा फाल्यां की ब्रेस्टान कठीण दूख येता तसा, घाबरी जाताय तूं, आस्पत्रेक व्हरताय, सीटी स्कॅन जाता, MRI स्कॅन जाता, सकट थेरपी स्कॅन सकट ताचे ब्लड रिपोर्ट जाता. ते रिपोर्ट म्हणटा लास्ट स्टेज ऑफ कॅन्सर, एकच म्हयनो उरला. आयकताना ही खबर, तुका ब्लड प्रेशर वाडटा, हार्टान दूख सुरू जाता, तुका टेस्ट करतना 3 ब्लॉक्स जाता, 100% इमिडिएट स्टंट घाली घेतच. भुरग्याचे काजार केल्ल्यान सुरू सद्याकच खबर येता भुरग्याक न्हू, पप्पा मम्मी सुटले हांव, आमी बेबदोगो काम ना, मारता बोडयता, हांगा रावूंक साध्य ना, हांव येता मम्मी. कोसळ्ळें तुजें घर, आवड आयलें, लारां मारलीं, वारें वादळ आयलें, तें घर कोसळ्ळें, तुजें क्रिस्ती जिवीत कोसळ्ळें आनी त्या कोसळलेल्या अवशेशा पोंदाक तूं जिवच उरलेलो जालोय. मोगाच्या भावा आनी भयणी, पवित्रत्व ना जाल्यार हीच आमची परिस्थिती, ही आमची परिस्थिती. मोगाच्या पवित्रत्व आमकां देवान दिवन आसची जामिनी. आमी पवित्रत्म्या बगार आमचे सर्वसांव जावंक साध्य ना. आमी चिंतूंक पुरो, हांव एक बरो क्रिस्तांव, सदां मिसाक वयता, सदां कुंगार सेवता, सदां मागणें करता, सांगातात बाकीचें आसा. रक्तमांसाच्या वंदवण्या प्रकार जियेता, संवसाराचो जाणा, संवसाराची इश्टा खातीर देवाची दुस्मानकाय म्हणून विसरता. म्हणजे काळीजांनी म्हणून संवसाराक लाभ जाला, 2 धन्यांची सेवा हांव करूंक शकना. तो मोगाचे न्हू, अशें पवित्रत्व आमकां कितलो गरजेचें म्हणलें आमी जाणा जावंक आसा. आमचें घर रेंवेर बांदलेल्या हेड्डा बरी जातो आमी जर तर म्हजें जिवीत पवित्रत्व चलोवन व्हरना जाल्यार. पवित्रत्व जावन आसा म्हजे देवान गेल्ली मोर, म्हजी आस्त, म्हजी केरीत आस्त, म्हजें treasured possession. पळया, निर्गमनग्रंथ 19 chapter verse 4-5 वाचून पळया. हांवें इजिप्ताक कितें केलें, हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें, गरुडाच्या पाकाट्या वयर बसोवन म्हजेशी हाडली म्हण न्हू, तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखला. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकाशात जाल्यार आनी म्हजो सोल्लो पाळशात तुमी सर लोकां मध्ये म्हजी आस्त जातली. कित्याक सगळी पृथ्वी पळया, देव म्हणटा म्हाका आनी तुमकां, तुमी म्हजी आस्त, म्हजे केरीत दायज. मोगाच्या भावान भयणी, आमकां देव आपली मोर घालता आनी म्हजी दायज, म्हजी आस्त, म्हजी वयसून काडलेली परजा तुमी म्हजे रायळे याजक वर्गाची. देवाची मात करया, उगडापी करच्याक अंधकारांत हाडून उजवाडाच्या राज्यांत हाडलेली तुमी.
पवित्र आत्म्याद्वारे चलोवची म्हजी परजा तुमी मोगाच्यानो वही पवित्र आत्म्या बगारी आमी आमचे साल्वासन जायना आमी खंय वता वही देवाच्या राज्य भितर वचूंक शकना केदळा पवित्र आत्मा म्हजे देना देवाच्या राज्य भितर सरूंक शकना तर खंय वचूंक हांव खंय जावूं कोणाचो आसरो घेवन एकच वाट म्हाका हेमकोंडाची वाट मोगाच्या न्हू ते जाळा वही ओ ब्रदर इतलो बरो वही करतलो अरे थंय हेमकोंडाक वता आसतना थंय जगतेचे सिंहासना मुजेर तूं उबें रावता आसतना आज बडवे सांत भक्त तुवें मागिल्ले सांत भक्त आसात थंय फर्माण आयकूंक मेळटलें हांव तुमकां वळखना खोट्या आनी नसत्यानो देवचाराक न्ही ताच्या आंजलाक तयार केल्ल्या त्या ससनाच्या हेमकोंडाक वचा थंय जावन पुरो तुजो बापूय भगेलपणान जियेलो तुजी आवय भगेलपणान जियेली ती आमेन म्हणटा म्हजो पुत्र म्हणून कांयच करूंक शकना म्हजी धूव म्हण कांयच करूंक शकना मोगाच्या भावान भयणी सभार तुजे सांगता तेंच फर्मान आयकल्ले सभार तुजे इश्ट मंत्र तुजे सांगता गम्मतान केल्ले संवसाराचे जावन जियेल्ले तेय तुका पळोवंक पुरो ती तूं तांकां पळयते तूं तांकां बुजोवंक शकना ते तुका बुजोवंक शकना पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत ना जाल्यार हेंच आमची गत मोगाचें न्हू त्या देखून आज म्हणे आमी बापा जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो म्हाका दी पवित्र आत्म्या ये म्हजें जिवीत इतले दीस हांवें वेस्ट केलें आनी फुडलें जिवीत कितले दीस कितले म्हयने कितले वर्सां तूं दितय ते तूं चलून व्हर पवित्र आत्म्या जेजूच्या आत्म्या ये म्हाका क्रिस्ताचो कर क्रिस्ताच्या आत्म्या ये म्हाका पवित्र कर ये क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका क्रिस्ताचो कर बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.